सोम्या साऊंड चेक सोम्या तेका फाटल्यान अशी तेका फाटल्यान
सुरुवातीक आमी गीत घेवया A4 पेज नंबर 2. A4 पेज नंबर 2. सगळीं उबी रावया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसाच्या बलिदानान बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशाक पाळो दिवया
देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेलीं. ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता, सगल्या वायटांतली निवारता आनी सासणीक जिविताक पावयता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमचें पातक वळखून घेवंक आनी देवाच्या उपदेशा प्रमाणें जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रिय भाव भयणो, आयज आलेडी ऑफ फातिमा चर्च कोटो दे फातोरपा ही फिरगोची भावार्थींक आमी जण एकठांय येयसल्या हांगासर सांत फ्रांसीस शावेराच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूक आनी आर्गां दिवंक मागता. आमी हे फिरगोचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद तेच परी हांगासर आयिल्ल्या भावार्थ्यांचेर आनी तुमचीं दिसां पुरी जावंक आमी देवाची कृपा तुमकां जण एकल्याक मागता. आमकां उपदेश दिल्ले आसात आमचें जीत पवित्रपणान बरे भाशेन चलूंक, देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक. पूण जायती पावटी हे उपदेश पाळटना जावं उतरां आनी कन्यांनी आमी चुकल्या सगळ्या गुन्यांवाचो उगडास धरून सर्वेस्परा देवा लागीं बोगसांनी मागुया. पातकांची दुगदर म्हणुया. हांव पातकी सूर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवूड अपराध. ह्या पासत भाग येवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सूर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज फिरगोज माता बागेवन लुसी आंकवार आनी रॉक साक्षीन हिस्सो उगडास करता. तिणें आपलें आंकवारपण जेजूच्या मोगा पासत भेटयलें आनी आपलें रगत व्हारून एक बरी गवाय जाली. तिचे आमकां जेजूचें बरें गवाय जावंक आमी कृपा मागुया. प्रार्थुया. देवा सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वासी आंकवारी जिवितांत आनी रोग साक्षीच्या धिरादीक मोडणान बागयोंत लुसी प्रकाश बरी दिवती जावंक पावली. सूर बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमची जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावं आनी एक दीस बागयोंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासणीक उजवाडान आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत हे निराजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सोर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिली जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी धैर्याच्या
लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटीर आनी तिचे कोण्या इतली तुजी संसद तुजें नांव म्हजे सोरशिलें केन्नाच नोपयत जातें ना ताचो नास केन्नाच जातो ना देवाचें उतर हें आमच्या देवाच्या उतराक जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलोना ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना तो खरेंच बागी सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदीस बावन पडना ताची पानां असल्या रुखा वयर तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफल जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय दुबाविणी अशें न्हय तें कोण जाणाय वारें उबून वेता तसलें पोल बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नश्ट्यांची वाट निसंठनाक पावयता जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया सोमी येता ताका मेळूंक भायर सोरात तोच तो शांतीचो कुंवर Salve por तुमचे सोवे आसो Matthew परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांचे उरपोंची कडेन उलोवन जेजून म्हणलें ही सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची मैदानार बसून आपले बरोबरच्याक उलो मारून आनी तांकां गायले आनी तुमी नाचले नात आमी वेळापले आनी तुमी रोडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही सोसत तर जुवांव जेवण तशेंच पिवन चाकीत नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसलो मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस दोन वसूलदाराचो आनी वायटव्यांचो इश्ट तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्यान फळां उदेशी रुजू जावंक येता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
वंकानी तुका क्रिस्ता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, स्वामी विवेकानंदच्या जिवितान घडलेली ही घडणी 1893 चिकागोन एक व्हडलें इंटरनॅशनल रिलिजियस मीट आसलें आनी ह्या व्हड सिनडान जेन्ना जायते धर्माचे वडिलांक आपयलो तेन्ना एक पत्रकार स्वामी विवेकानंद कडेन वचून अशें ताका विचारता, क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माचे हांचे दोनी धर्मा मदीं अंतर कितें जावन आसा. आनी तेन्ना स्वामी विवेकानंद ह्या पत्रकाराक असो जबाब दिता, क्रिस्तांव धर्मांत देव मनशाच्या सोदीक येता आनी आमच्या धर्मांत मनीस देवाक सोदूंक वेता. Christianity is a religion wherein God comes to meet his people, and in Hinduism people go to God. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी अद्वेंताच्या ह्या दुसऱ्या काळांत आमी आसा आनी हो काळ आमकां एक खुशालकायेचो देव मनशाक सोदूंक येता. देव आमच्या मोगा खातीर स्वर्ग सोडून आमकां जावन एकल्याक मेळोंक येता. आनी ही खुशालकाय किरीत भाशेन पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ह्याच उतरांनी अशें हें सोत उद्गारता आनी सांगता, सोयंबादान मनीस देवाची ओळख घेवन ओत्रेकता आनी हें ताची ओत्रेक फकत जेजू पूर्ण करूंक पावता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सर्वेस्पराच्या उपदेशाक पाळो दिवया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. आयची ह्या सेवा धर्मीचो वाचपाक खेरीत भाशेन हेंच आमकां उक्तें करता. आयचें पयलें वाचप मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, इसायास प्रवादी बरी करून ही उतरां सांगता, तुमी जरी देवाचे उपदेश जिवितांत पाळले जाल्यार देव तुमकां जायते देण्यांनी आनी कृपेन तो भरतलो. आनी हें खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी सांगता, हे उपदेश तुमी विस्वाशी रावले जाल्यार देव तुमकां सांडचो ना आनी देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां जायते कडेन मेवता की होच देवाचो उपदेश आमकां मनशाक खेरीत भाशेन दिवंक तो आयलो. आनी एकूच ताचो उपदेश, देवाचो मोग करत आनी देवाची ओळख तो आख्या मनशाक ओळख तो दिता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हेंच ताची ओळख खेरीत भाशेन आमी भुरग्यांनी घेवंक जाय. आमी जरी देवाची खरी भुरगीं जरी जाल्यार आमी देवाक नाकारूंक फावो न्हय. देवाची तिका आमी करूंक जायना. आमचे जिवितांत बरें आमी करूंक गरज. आनी आयची शुभ वटन आमी पळयता थोडो लोक जेजूचो आनी जुआंव बावतिसाचो तिका करतात. दे आर कंप्लेनिंग अबाउट जॉन द बॅप्टिस्ट एंड जीसस की जुआंव बावतिसाचेर देंवचार बसलो. जुआंव बावतिस्ट जेजूचो उपदेश देवाची वाट तयार करूंक सगल्यांक आपयलें आनी ताचेर देंवचार बसलो म्हूण दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग. दे स्टार्टेड क्रिटिसायझिंग जीसस. ओ पोट्यो ओ पातक्यां सांगता भोंवता. जेजू मनशा कुळाक मोग दिवंक आयलो आनी होच मोग खेरीत भाशेन आमचे सभेन तो वावटा आनी आमचे सभेन तो वांट्टा आनी आमकां ह्याच मोगान तो फुडें काडटा. आयज जरी आमी हांगा आयले जाल्यार तोच मोग आमच्या काळजांत आसा देवाचो. आनी होच मोग देवाचो सान फ्रांसीस शावेरान जो जियेलो आपले जिवितांत, ह्या मोगा
उर्वी ताणें जायत्यांक देवाचो आशिर्वाद तो जावंक पावलो. आयज ताजे आसणे ताजी कूड हांगा आसा जाल्यार आमकां जावन एकल्याक एक आशिर्वादाची खुशालकाय. कित्याक तो आसा देखून आमी आयज खुशालकायेन येयल्यार, कित्याक आमी जाणाव बाबाठांत आमी येता तेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें आनी आशिर्वादाची खुशालकाय आमकां दितलो. तर मोगाळ प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत हो मोग देवाचो आसूंक जाय. इव्हेंजलियम गावदीम हे पवित्र सभेचे दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसिसान 2016 ह्या वर्साक हो दाखलो हो डॉक्युमेंट ताणें काडलेलो आनी हो डॉक्युमेंटान तो अशें बरयता, आयज संवसाराचेर नदर मारलें जाल्यार संवसार एक भिरांकूळ आनी गंभीर परिस्थितींत आसा अशें दिसता. कित्याक मनशा मदें देव नासलेलो कशें मनीस आमी जाल्यात. आनी एक मुखेल कारण तो म्हणटा, कित्याक पातोक आमच्या जिवितांत भितर सोलांनी मनीस हाका लागून आपले अंतस्करण नासतले पर्यंत जियेता. Let me tell you this in English, it sounds very good. The great danger in today's world is the desolation and anguish born of a complacent and yet covetous heart, the feverish pursuit of frivolous pleasures and a blunted conscience. म्हणजे आयज मुखार प्रितीच्या बाबणीनो आमच्या जिवितांत होच विशय आमी घेवन घातले जाल्यार अशें आमकां दिसता की मनीस उपदेश नासतलो पुरी जियेता. Today the 10 commandments does not exist for us. We have made our own commandments. We have made our own rule. The modern world today goes with my rule, my life. देवान आमकां दिलां जिवितांत हे 10 मानमेंट आनी हे 10 मानमेंट खेरीत भाशेन देवान इस्रायल पोरचेक दिले तांकां जावन एकल्याक पवित्रतायेची जिवितांत फुडें काडूंक. कित्याक देवाक जाय ताची पोरजा एक पवित्र पोरजा भाशेन जिवलेली. पण आमी जाणाव हीच देवाची वाट आनी ओळख घेवन जायते फावटी इस्रायल पोरजा चुकता आनी देव तांकां परतून परतून हे 10 उपदेशाचो खेरीत भाशेन तांचे जिवितांत ते नियाळ करून जिवंक तांकां आपयता. मोगाळ प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे उपदेश आमकां जावन एकल्याक जायते फावटी जोड लागता. एक वॉजे भाशेन हे उपदेश आमी पळयता. द 10 commandments are only a guiding principle for our life. They are like a yardstick to measure our spiritual life. आमी जेन्ना सेमिनरीन आसलोले तेन्ना आमचो सान फ्रांसीस डी सालिसाचे एक अशें म्हणप आनी शिकयलां ताणें आमकां एक स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. During the day we do an examination of conscience. आनी हे examination of conscience आमी 12 सुमार करता, 12:30 तो एक वेळ आनी सांजेचे एक दुसरें examination of conscience. पूण सांजेचे जेन्ना आमी आमची अंतस्करणाची तपासणी करता तेन्ना सान फ्रांसीस डी सालीस आमकां अशें म्हणटलो, ह्या 10 उपदेशाचे वयर तुजी जिविताची तपासणी कर. Check whether you have lived these 10 commandments in your life. And if you have missed, ask God's forgiveness and tell God, tomorrow I will live these 10 commandments in a better way. जायते आमचे जिवीत मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो अंतस्करणाची चौकशी नासतना आमी जियेता. अंतस्करणाची चौकशी नासतना जो मनीस जियेता ताका देवाचो आशिर्वाद सदांच उणे. पूण जो मनीस आपल्या जिवितांत अंतस्करणाची चौकशी घेवन आपलें जिवीत जियेता ताका देव आशिर्वादान बोत्ता आनी लांब युग ताका फावो करता. हेंच देवाचें बरेंपण मोगाल बाबणीनो. आनी जेजू ह्या 10 उपदेशाची जबरदस्तीन आमकां कांयच सांगिना, पूण तो एकूच सांगता, लव युअर गॉड अँड लव युअर नेबर. ह्या 10 मानमेंटाची तो फकत आमकां 2 बाजू आमकां दितात. एक बाजू देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो, देवाचो मोग आमच्यान पेल्याच्या विरीत मोग करी नासतना रावूंक जायना आनी पेल्याचो मोग जरी आमी करता जाल्यार देवाचो मोग नासतना आमच्यान करूंक जायना. दे बोथ गो हँड इन हँड. पूण जायते फावटी आमकां फकत देवाचो मोग जाय, पेल्याचो मोग नाका. मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो,
पेल्ल्या आनी देवाचो मोग करूंक जेजून आमकां शिकयला. आनी जोरी आमकां तें अवघड लागता जाल्यार जिवंक आमी आमचे जिवितांत बेसांवां नासतना आमी जियेता. मोगाल प्रितीच्या मोगाल बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत एक बरें म्हणप आसा, सर्गीचें वाट शेजाराच्या आंगण्यांतल्यान सुरू जाता. द वे टू हेवन बिगिन्स फ्रॉम युअर नेबर्स कोर्टयार्ड. सर्गीचें वाट तुज्या शेजाराच्या आंगण्यांतल्यान सुरू जाता. आमकां जायते फावटी शेजारी नाका. टुडे वी आर लिव्हिंग इन अ वर्ल्ड विथ लॉट ऑफ इजम्स. इंडिव्हिज्युअलिझम आयज आमच्या जिवितांत इतलें जालां. आपणेपण, दुसरें सेक्युलरिझम. देव नासतलें बरीन आमी जियेता. एक 2-3 दीस फाटी एक ल्हानशें व्हिडिओ येयलें आनी this video gives us statistics that in England, in UK, for the last 20 decades, the number of Christians practicing religion has come drastically down. म्हणजे देव नासतलें परी आमचें जिवीत जालां. आनी जायतो आमचो लोक गोंयकार इंग्लंड वचपाक सोदतात. आतां इंग्लंडान कोण देव आहा की पयसो आहा? आमच्या गोंयकारांक मन फकत पयशे करपाचें आनी आमी फकत पयस करूंक आमी लालयतात. बट इफ यू डोंट हॅव गॉड इन द फर्स्ट प्लेस, तुज्या जिवितांत तूं सदांच सांडटलो. आनी तिसरें इजम जावन आसा रिलेटिविजम. म्हणजे मनीस आयज आपलोच कायदो काडटा, देवाचो कायदो ताका नाका. मोगाल प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे अंतस्कन आयज चवकशी करुया. आनी आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करूंक हांव आनी तूं खंय आसा? देवाचे उपदेश आमी पाळटा जाल्यार आमकां देव आशिर्वादान भरतलो. आनी हेच गूण आनी हेच आशिर्वादान भरलेले क्रिस्तांव देवाची भुरगीं कशें जावंक बापा लागीं बळ आनी आदार आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान फावो कर म्हूण मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमी सगळीं हांगासर आमच्या मनान कालसान आमचे हुस्के कोती घेवन आयल्या. आमी मागूंक आयल्या, जावं आमचे पासत, जावं आमच्या कुटुंबा पासत, जावं समाजा पासत. ह्या वेळार आमच्या काळजांत असले आवडे मागण्यांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमकां एकूच देव आसा आनी ताचे भायर दुसरो देव ना. सगळीं आमची काळजां आत्म्यान आनी बळान ही देवाची आमी भोक्ती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. देव पवित्र आनी ताका सगळी वाखाणणी फावो. देवाची पवित्रताय सांबाळूंक ताचें नांव बेमानान घेवना जावंक पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयतार देवाच्या मनाक पेटयलेलो दीस. हो दीस मिस आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. देवान आमकां बरी आवय बापूय आनी वडील फावो केल्यात.
आमी सदांच तांकां मानान लेखूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासात गेले आमची मागुया. भोव मोगाल बापा, ही तुजी भुरगीं भावातान एकठांय जाल्या. मागूंक आपल्या जिविता पासो तुजी कृपा, मागूंक आपल्या कुटुंबा पासो तुजें बेसां, आमच्या काळजां असले आवडे तूं पुरे करून आमी तुजे लागीं मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. भेटवणीच्या वेळार गीत घेवया. C42 पेज नंबर 46. C42 पेज नंबर 46. म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपुविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुवेशा नवाक सुवेस्पोस मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. लुसी, तुजे भक्तीनीचें कालीस तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जुयत व्हेली. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपूत आनी सासणाच्या देवा, सोरूकालीन सोरू थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी, तुज्या रोग साक्षीनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल सुपूर्णायेन परजोळ लायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितवेन निरंतरी संदसान तुजी स्तुती गायता. So
बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची झर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर मागीर मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कशेन कुस्ट मरून ससणुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटली, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच जेवण जातूच तांणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराची रगत, पातकांचें बॉक्सरे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. गुड परगोटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनः जीवन आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओगलेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्ता. पवित आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचे विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सिमा आमच्या आदारी गोंवली बापांनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त दर मेल्यां ती आमची बाबा भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिच्या पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्ता बरोबर भाग्यवंत लुसी सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां थालीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती आमकां दी,
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदारका कती सर पातकांतली सटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन उतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे पडमळ तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जो जे ते निराजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिरी संसाराची पापकाटोली आमची काकूक देवाची शिरी संसाराची पापकाटोली देवाची शिरी संसाराची पापकाटोली आमकां शांती ही देवाची शिरी संसाराची पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी कातोलीक धर्मान ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारोवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
येसू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुळपेन तो आमकां बोधता. थोड्या वेळार आमी सगळीं आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लुसी तुजे भाग्यवंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कश्टा मोन्नान जैतिवंत तुवें केली. आमी सेवलांत ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां ह्या दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. आयज मिसाची भेट सोमरोंबल्या पाद्री जॉ क्रिस फेर्नांडीस, तशेंच प्रवचन केल्या फादर जुसे फेर्नांडीस आनी कोटो दे फातोर्पा हांगाच्या फिरगोसकारांक, तशेंच बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळचे 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचें पेंडल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळचे 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानीस जॉर्ज एंटनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Today, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. फाल्यां दनपारां 12:15 Tamil भाशेन मीस आसतलें. On 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. डिसेंबराचे 15 तारखेर 12:15 मल्याळम भाशेन मीस आसतलें. तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिशप 6:15 इंग्लीश मिसाचेर येजबणपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बेजिलिकेच्या लिटरसी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन त्यो तुमी घेवं येता. ताचें मोल फकत 20 रुपया. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. खरीदपणी आमच्या फिरगोसकाराक आनी हांगासर मिसा बलिदान वांटो घेतल्या सगळ्या भावार्थ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या फिरगोजेच्या नांवान आमचे एक्सप्रेशन कमिटीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हांगासर हें मीस करूंक संदी दिल्या बगर देव बरें करूं. सर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं आनी सूर पवित्र देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचूयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन जीव तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळे बरोबर म्हणया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शात्ती पावय म्हूण मागता
आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया U19 पेज नंबर 240. U19 पेज नंबर 240. फाल्यां दिसा मी सोमरोमता त्यो फेरगोज्यो हे पोरी सकाळी 6 मी सोमरोमता बामोली 7:15 त्रोपांक कुचेली 8:30 वेळी 9:45 कावेलोसी 11 भाटपाल चिपले सांजे 5 मी सोमरोमता राया. फाल्यां 3:30 डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हे खातें मी सोमरोमता. बागयोन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो उमाव 2 दिसा सकाळीं 7 ते सांजे